नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. गोंयांत दुसऱ्या नंबरावेले बीजेपीन केलें सरकार. काँग्रेसीन विशय राज्यसभेत तापयलो. बीजेपी म्हणटा 21 आमदारांची राज्यपाला मुखार शिरगणती. काँग्रेसीचो प्रस्नूच येना. ब्रेस्तारा पर्रीकार सरकाराचे विश्वास मत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 मार्चा सावन. ज्येष्ठ सोडून ज्युनियर सिद्धार्थाक प्रोतेम स्पीकर नेमलो म्हूण काँग्रेस मारता बोवाळ. दिल्ली ट्रिब्युनला मुखार म्हादयचेर गोवा कर्नाटकाचे वाद निकालाक तेंकला आसतना मोदी सरकार हाडटा एकवटीत लवादाचो कायदो. लोकसभेत मांडले विधेयक. म्हादयचो हुस्को. काणकोणा आयरिश टुरिस्ट बायलेचे खुनाचे केशीत थंयचो हिस्ट्री शीटर विकट भक्ताक पुलिसांनी 24 वरां भितर धरलो. बलात्कार उक्ताडार येवचो न्ही म्हूण टिका मारली. आनी UBA प्रो बास्केटबॉल बेस्ट ऑफ 3 मुंबय चॅलेंजर्सान घेतली लीड. बंगळुरू बिस्टाचेर 15 पॉयंटांनी जैत. गोंयांत दुसऱ्या नंबरावेले बीजेपीन काँग्रेसीक कडेक काडून केल्ले सरकाराचो विशय काँग्रेसीन राज्यसभेत तापयलो. गोंय आनी मणिपुरात नंबर 1 मेजॉरिटी नाशिल्ल्या बीजेपीन केल्ले सरकाराक काँग्रेसीन हरकत घेतली. बीजेपीन काँग्रेसीचे आरोप भायर मारले. राज्यपाला मुखार 21 आमदार उबे करून ते जेन्ना तेंक्याचे लेखी पत्र राज्यपालाक दितात तेन्ना दुसऱ्या सरकार करूंक दिवपाचो प्रस्नूच ना म्हूण अरुण जेटलीन जाप दिली. विरोध करते हैं पूरी तरह से. स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए. दोनों जगह चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देकर और जो गवर्नर्स हैं दोनों गोवा के और मणिपुर के उनको सरकारों को बर्खास्त करके वहां दोनों चीफ मिनिस्टरों को जो कांग्रेस का लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर है गोवा का और मणिपुर का उन कांग्रेस के लेजिस्लेचर पार्टी लीडरों को गवर्नर ने ओथ दिलानी चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए अपना बहुमत प्रूव करने के लिए. सदन कांग्रेस पार्टी ने तो गोवा में दावा भी पेश नहीं किया था. जो कहते हैं कि हमने समय मांगा था, वो समय ये मांगा था कि आधी रात के बाद गेट के अंदर आकर एक चिट्ठी फेंक गए थे. केवल इतना. ये कोई सिद्धांत नहीं है. जबकि वैकल्पिक गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत हो, बहुमत के लोग राज्यपाल के सामने पेश हो चुके हों, राज्यपाल को लिख के दे चुके हों और राज्यपाल ने जो निर्णय लिया है उसके ऊपर कल स्पष्ट फैसला हो जाएगा कि बहुमत किसके साथ है. लोकतंत्र का आधार है कि सरकार बहुमत की बने, अल्पमत की नहीं. और इसलिए अल्पमत को बुलाना, इसकी कोई गुंजाइश लोकतंत्र के अंदर नहीं है. बेरेस्तारा एका दिसाच्या विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री पर्रीकाराक बहुमत सिद्ध करचे पडटले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 मार्चाक सभापतीच्या वेंचणुकेन सुरू जाता. 23 मार्चाक राज्यपालाचे अभिभाषण. 24 मार्चाक अर्थसंकल्प. आमदार सिद्धार्थ सध्या प्रोतेम सभापती. ज्येष्ठ आमदार असताना ज्युनियराक प्रोतेम स्पीकर नेमला म्हूण काँग्रेस बोवाळ मारता. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो सोपूतविधी जाले उपरांत आता आव्हान बहुमत सिद्ध करपाचे. ब्रेस्तारा सकाळी 11 विधानसभा अधिवेशनात फक्त बहुमत सिद्ध करतले आनी कसलेच कामकाज ना. बहुमत परीक्षे उपरांत 22 मार्च मेरेन सभाघराचे कामकाज स्थगीत करतले. 22nd will be the session for first electing speaker, then governor's address, then budget. So session starts from 22nd. Budget date. Session starts tomorrow. Okay. It will be adjourned till 22nd. Because we have to prepare budget. Unless there is a confidence vote, I can't touch the budget consideration. Date of budget can be. 22nd will be speaker's election. 23rd will be speech, governor's speech. And 24th will be budget. So तुझे priorities भी जानते हैं budget. Last time 2012 पासून ये A lot of things which I have to consult others, what are their priorities, take their information. But basically, to ensure that the financial stability of state is not affected. There are many things like CST things is going, what impact it has. So there are so many things. I can't tell you all the
You're getting very short time to. So this budget will be basically more of a document in terms of figures and a smaller speech. बुधवारा पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकाराक राजभवनाचेर प्रथम स्पीकर म्हूण सोपूत दिलो. Siddharth Sripad Kukalkar. The responsibility now, because the government needs to prove the majority also on the floor of the House. Definitely, the government has to prove the majority on the floor of the House as per the Supreme Court guidelines, and that is the only agenda in front of the House tomorrow. So this responsibility has been given to you as a pro tem speaker. How do you see that responsibility? It's a responsibility bestowed by the party, and I'm happy that they have chosen me to be the pro tem speaker, and I will definitely do justice to this responsibility. How much confident you are as far as the party to prove the government majority? We are extremely confident. सभापती पदाचेर सिनियर मोस्ट आमदाराक नेमपाची विधिमंडळाची प्रथा आसता. भाजपान ही परंपराय खोट्याळाक लायली म्हूण काँग्रेस बोवाळ मारता. BJP never follows traditions. BJP always sort of violates the usual parliamentary practices and procedures. And world over, at least in the Indian parliamentary democracy, the senior most member of parliament, the senior most MLA becomes the pro tem speaker. सिद्धार्थ कुंकळकाराक सभापती नेमपाच्या निर्णयाक काँग्रेसीचो विरोध. ही नेमणूक रद्द करची म्हूण काँग्रेसीन राज्यपालाक चीट बरयल्या. Mr. Manohar Parrikar, Chief Minister, is the boss of Siddharth Kukalkar throughout. And it is not I am saying, it is in the public domain. Everyone knows about it. So when the vote of confidence his boss will be taking, the Honorable Chief Minister of Goa, Manohar Parrikar, can we expect Siddharth Kukalkar to be fair there in the conduct of the proceedings? भाजपाच्या पार्टीन हे सगळे ज्यो कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन्स ज्यो आसात ते पायदळी घातलेले आसात. आमचे काँग्रेसचे लेजिस्लेटिव्ह विंगाचे लिडर बाबू कवळेकर हाणें गव्हर्नर ऑफ गोवा कडेन रायटींग मागणी केला की इमिजिएटली हे जे प्रो टेम स्पीकराचे अपॉइंटमेंट जे आसा ते इमिजिएटली रिवोक करचे. आमचो एज ऑन टुडे द CLP लीडर हॅज बीन अपॉइंटेड, Mr. Chandrakant Kavekar. The letter of his appointment is already given to the Governor House on the very same day. There has not been CLP meeting to appoint or elect the leader. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटका कडेन गोंयचो म्हादय वाद निकालाक तेंकला आसतना मोदी सरकारान गोंयाक दुसरे दणको दिवपाचे तयारेत. बुधवारा सरकारान लोकसभेत एकवटीत उदका ट्रिब्युनलाचे विधेयक मांडले. सगळ्या राज्यांक एकूच उदका लवाद 4.5 वर्सां भितर वादाचो निकाल लावपाची तरतूद. केंद्रीय यंत्रणेवरवीं न्हयांचे उदकाचो अभ्यास वाटाघाटींनी वाद सोडोवपाची तरतूद कायद्यात आसा. गोंय सरकार आतां कितें करतलो हो प्रस्न. गोंय आनी कर्नाटक मदीं चलिल्लो म्हादयच्या उदकाचो वाद केंद्रीय ट्रिब्युनला मुखार निर्णायक टप्प्यार पावला आसतना केंद्रान आतां ते संबंधीचे एक नवें बिल लोकसभे मुखार दवरला. द इंटर स्टेट रिव्हर वॉटर डिस्प्यूट सुधारित बिल 2017 हे नवे विधेयका वरवीं केंद्र सरकार आंतरराज्य उदकाचे वाद आनी तंटे एकाच ट्रिब्युनला खाला सोडोवंक फुडें सरला. केंद्रीय उदका स्त्रोत आनी न्हंय उदरगत मंत्री उमा भारतीन मंगळारा लोकसभेत हें विधेयक मांडलें. हें बिल म्हळ्यार 2 राज्यां मदीं चलिल्लो उदकाचो वाद सोडोवपाचे दिशेन केंद्रान उखलिल्लें म्हत्वाचें पावल म्हूण ती उलयली. हे बिला अंतर्गत राज्यांमदल्या न्हयांच्या उदकाचो वाद सोडोवपा खातीर म्हूण एकूच ट्रिब्युनल आसतलें. ते ट्रिब्युनलाची कांय खंडपीठां आसतलीं. हे बिला अंतर्गत ट्रिब्युनलाचो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आनी 6 परस चड सदस्य आसचे ना. हे बिला अंतर्गत वाद सोडोवपा खातीर चडांत चड 4.5 वर्सांचो प्राझ फिक्स केला. वादाचेर ट्रिब्युनलाचो निकाल हो निमणो आसतलो. हे बिला खाला वाटाघाटी आनी चर्चा करून उदकाचो वाद सोडोवपाची तरतूद आसा. केंद्राचो हो सुधारीत उदका ट्रिब्युनल कायदो लागू जाले उपरांत गोंयचे म्हादय ट्रिब्युनल अर्द्यारूच गुटलायतले काय ना ते अजून तरी निश्चित ना. मात केस गोंयच्या तोंडा कडेन आनी कर्नाटकाच्या गळ्या कडेन आयिल्ली आसतना
पर्रीकार सरकाराक मादय ट्रिब्युनल साल्वार करूंक हातपाय मारचे पडटले इतलें खरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक ब्रेक.